दीपा शिरोडकार मडगांव पालिकेच्या वॉर्ड 21 काँग्रेसीचे तिकेटीर बाय इलेक्शन लढतली। आमदार दिगंबर कामतीन शुक्रारा घोषणा केली। पोटवेंचणूक 23 ऑक्टोबराक जाता। आदली वॉर्डाची नगरसेविका सर्गेस्त अश्लेषा नायक दिगंबराच्या पॅनलार जिखून आयिल्ली। आता अश्लेषाची फामील बीजेपीचे उमेदवार सुकोरीन फर्नांडिसाक तेंको दिता। एक्स काउंसिलर दामू शिरोडकर आशिल्ली पळय ताजी मिसेस we selected her at that time in consultation with the workers. Our workers worked for her. She won the election and she used to come to me whenever she had some works, and we have seen that her works are done and she had worked hard in her ward. Absolutely no. आज तो केन्ना पॉलिटिक्साक केन्ना इंटरफेयर जावना, nor he was talking on behalf of her. म्हज्या म्हायती प्रमाणे अश्लेषा used to come to me directly because she is the councillor of my group. आता ह्या काउन्सिलर इतले जाण आसात जे 3 ऑक्टोबराक क्लीन मडगांव वीक सुरू जातलो। वीक 10 ऑक्टोबर मेरेन चलतलो। 3 तारखेक आमी ताची सुरवात मडगांव कॉन्स्टिट्युएन्सींतल्यान करतात। 3 तारखेक सकाळी 9 वरांचेर खारेबांद ब्रिज ह्या एरियांतल्यान हें अभियान सुरू जातलें आनी आयडेंटिफाय करून थोडे इम्पॉर्टंट रस्ते तातूंतलो मागीर नावेलीचो रोड, ताजे सराउंडिंग एरिया, केपेंचो रोड ताजे सराउंडिंग एरिया, मागीर कोंबा आनी चड थस्ट ह्या खेपेक अशें ठरलां की न्यू मार्केट, गांधी मार्केट, सडेकार लेन्स, तुगेलो ते पिकअप स्टँड ही एरिया पळय थंय एक दीस त्या एरिया भितरय ही स्वच्छता कॅम्पेन राबयली वतली। प्रुडंटा खातीर विश्वेश प्रभुदेसाय। 30 एप्रिल मेरेन संसड्यावेलो कोयराचो प्रस्न सुटलो ना जाल्यार आपूण कमिटीक जॉइन जावन प्रस्न सोडोवन दाखयता म्हणून राजेन तालुक्यान चॅलेंज दिल्या। मडगांव पालिका गोवा फॉरवर्डाची न्ही, ती मडगांव आनी फातोड्डेच्या लोकांची। नांव आनी पब्लिसिटीक निवळसाण करचे परस लोकां खातीर करची म्हूण तालुक उलयला। राजेंद्र तालुकाच्या क्लीन मडगांव ग्रीन मडगांव टीमीन ताची मडगांवची स्वच्छता मोहिमेची पहिली फेरी पुराय केली। दुसरी फेरी खंय नोव्हेंबरासावन सुरू जातली। Give you time till 30th March or 30th April maximum, not beyond that. Then we will show you how that Sansoda has to be taken care. All people of Margaon, I will join with the Sansoda committee. Whoever is there, clean Margaon will join with the Sansoda committee and will solve the problem. खंयचे जर तुम्ही डिसिजन घेता सारखे घेयात. It should not be party based. It should be Margaon based and Fatoda based. Clean Margaon, Green Margaon, completing the first phase आमी अनाउन्स केल्लें on 30th of October. आमचें काम कंप्लीट जाता फर्स्ट फेजीचें। तातूंत भितर SPDA मार्केट मेन सगळें प्लांटेशन जालां। रेस्ट ऑफ द थिंग्स विल बी डन नाव, ते अनाउन्स करता मागीर। कलेक्टर बिल्डींग हेचे मुखावयलो सगळो पार्ट, मागीर बस स्टँडा व्हडलो डिवायडर, रवींद्र भवन डिवायडर, कोंबा एरिया जे घेतिल्ली ती आमी सगळी केल्या। Second phase is starting now. The second phase will include Abad Faria Road, Metropole area, Ake area near Pandav Kapil, that is starting already work. Colmo Road is a part, and some part of the Komba second, means Uele part, so Altmont Bito part. The second phase is starting. It will take another a year to complete that. Municipality konachi Goa Farodaji? No. It belongs to people of Margaon, both Margaon and Fatoda. Then why these discrepancies? This is not correct. अरे आम्ही तुमचे बरे आयल्यात. It's a people's movement. They want to give you pilot project without anything. आणि तुम्ही वडले ते करून आणि ते क्लीनलीनेस किती 8 दिसांनी I challenge you. तुम्ही 8 दिसांनी क्लीन म्हाका तुम्ही फातोडे परते घालना जाल्यार हांव कितें दिता. Because your aim is publicity, not cleaning Fatoda or cleaning Margaon. That is totally wrong. Unless you put system in order, basic points in order, you will not be able to clean Margaon. तुमकां करपा ते फक्त नांवापुरते 4 दीस केले जालें. It will never be able. माडगांव इतले काउन्सिल येवन गेले जालें आज पर्यंत? No. प्रुडंटा खातीर सावियो डायस। मुरगांव पालिका आनी मुरगांव आनी वास्कोच्या कांय शिक्षणीक संस्थांनी मेळून 2 ऑक्टोबराच्यान स्वच्छता मोहीम सुरू करपाचें थारायलां। ही मोहीम म्हयनोभर चलतली। सगळ्यांत निवळ वॉर्डाक खंय 25,000चे इनाम दवरलां। लोकांनी हातभार लावचो म्हूण आमदार मागता। We are going on a vigorous campaign. The full council is going on a vigorous campaign.
for his life. And I can assure you that Mormugao Municipal Council area will be one of the best areas in Goa. And I think in a month's time we will be able to rate Mormugao Municipal Council as the #1 council in Goa. Not number 2, but by October. Yeah, so within a month. जसे की वास्को म्युन्सिपालिटीकडे आमच्याकडे फॉगिंग मशीन सारखे ना किंवा JCB ना किंवा ग्रास कटिंग ना हे सगळे वास्को MLA आमच्या फूल आपली कॉन्स्टिट्युन्सीन इन्क्लुडिंग दाबोली कॉन्स्टिट्युन्सीन हे 16 वॉर्डांक तेणेन JCB मशीन प्लस फॉगिंग मशीन आणि ग्रास कटिंग प्लस 10 लेबर आपणेन दिलेले आसा आणि आमी स्वच्छता अभियान सुरू करपाचें ठरयलां 2 ऑक्टोबराक आणि ह्या अभियानाक आमी मेजर हें घेतला स्टेप घेतला म्हणजे जे स्कूल स्टुडंट आहा पळय तांकां सगळ्यांक इनवॉल्व केलेले आसा. घेऊ एक ब्रेक.